जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यात तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दिता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां जॉन 5:29. तर हे वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करुया आनीक ह्या पवित्र पुस्तकांत जें कितें बरयल्लें आसा जिवें उतर आमी वाचुया आनीक जाणवाय आनी बुद्दीन आमी पळोवया. हे वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून जॉन 5:29 आमी वाचुया. जाणी बरें केलां तें जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां तीं खास सोंसूंक पुडटलीं. असलो वेळ येवचो जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे वेळार आमी हे देवाचें उतर एक स्कुटावून ह्या देवाच्या उतराची सोजमणी आनीक जाणवाय आमी घेवया. तर देवाचें उतर म्हणटा जाणी बरें केलां तें जिवीत भोगूंक. जरी तर आमच्या मदें कोणेंय बरें आपल्या जिवितांत बरें केलां तो बरें जिवीत भोगूंक पावतलो आनीक हें बरें जिवीत भोगूंक पावतलो तें सासणीक जिवीत जावन आसा. आनीक हें सासणीक जिवीत आमकां सर्गीच्या राज्यांत आमकां फावो जातलें. आनीक जाणी वायट केलां तीं खास सोंसूंक पुडटलीं. असलो वेळ येवचो जालो. आनीक जाणी ह्या संवसारांत वायट केलां आनीक वायट जिवीत जियेल्यां तांकां तें खास सोंसूंक पडटलीं. आनी ती खास जावन आसा एमकोणाची. दर एकेकलीं ह्या एमकोणांत लासतलीं तें खोर उज्यांत आनीक दांत खीर लायतलीं. त्या वेळार कोणूच बोबेक पावचो ना. आनीक हे वेळार हें देवाचें उतर म्हणटा आनीक जाणी वायट केलां तीं खास सोंसूंक पुडटलीं. असलो वेळ येवचो जालो. जी कोण वायट कर्तुबांनी आपलें जिवीत सारतात तांकां एक हांव उलो मारतां. तर हे वायट जिवितांतले तुमी भायर सरात एक बरें नवें जिवीत तुमी एक पावल मारात. कित्याक ह्या बऱ्या जिवितांत तुमकां जाय तें फावो जातलें. तर देवाचें उतर म्हणटा जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनीक हें जिवीत भोगूंक तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें आनी तेंय जाल्यार सर्गीच्या राज्यांत फावो जातलें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयजतान तुमी निश्चय करात जें कितें तुमी वायट आदारतात पातक जावं तुमी वायट जिवीत जियेतात तातूंत तुमी भायर सरात आनीक जिवें देवाचें उतर घेवन तुमी बरें जिवीत जियात. तेन्नाच आमकां हे सर्गीच्या राज्यांत भितर सरोंक आमकां एक संदी मेळटली आनी हें सर्गीचें राज आमी पळयतलीं. आनी जरी तर आमी ह्या जिवितांत आमी भायर सरोना आनीक हे वायट जिवितांत आमी जियोंक सोदतात जाल्यार आमकां यमपण फावो जातलें आनीक खोर उज्यांत आमी लासतलीं. खोर उज्यांत आमी उयेली मारतलीं. खोर उज्यांत आमी दांत किर्लायतलीं. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे वेळार हो विशय जो हांव घेवन आयलां जो कोण हो म्हजो विडियो पळयता आनी जो कोण हें उतर देवाचें आयकता तांकां हांव उलो मारतां. जें कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात. हें देवाचें चारूय कोनशांनी परबड सांगली. आनीक हे वेळार जो कोण म्हजो विडियो पळयता ताका परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो विडियो हांव सोंपयतां.